माझें नाव इनासियो डॉमिनिक परेरा. I am a punch member of Village Panchayat Santa Cruz, and I am also works as an opposition to the panchayat. आता तुमका हो व्हिडिओ काडपाचो आनी तुमकां आपोवपाचें कारण आसा. 4 म्हयने पयले हांवें कंप्लेंट केलेले एंटी करप्शनान, स्टेटिंग दॅट आमचे पंचायतीन करप्शन चलता. लेबरांच्या नांवान कमिशन आहाता आनी अराउंड 3 लाख म्हयन्यांक ते हे करता, सायफन करता. एंटी करप्शनान हे कंप्लेंट फायल करूंक ना. सो आय वेंट टू द एसपीक हांवें लेटर केलें. एसपीनूय एक्शन घेवंक ना. सो आय गॉट फेड अप एंड आय अप्रोच द कोर्ट, ऑनरेबल सेशन कोर्ट, स्पेशल जज. थिंगा वचून द केस वेंट फॉर अराउंड 2 months एंड द कोर्ट, द जजाक दिसलें की हिंगा कॉग्निजन्स आहा आनी हिंगा करप्शन जाता आनी जाला. तो द लर्नड जज डायरेक्टेड टू फायल एन FIR आनी ही केस काबार जाली. सो इट वॉज क्लोज्ड. द ऑर्डर वॉज सेंड टू द ACBन 1 म्हयनो जालो, FIR करून ना. ओके. Again I went to the court in a petition saying that filed an contempt on them. As soon as I went to the court, ACB filed a FIR and gave a reply saying that the FIR is filed. Again the case was closed. Now, October 3rd, FIR was registered. 3rd October 2025 FIR registered झाली ACB. आयज आमी आसा ऑक्टोबर गेलो, नोव्हेंबर गेलो, डिसेंबर गेलो. आता 3 म्हयने जाले. हे जे करप्शन चलतालें आनी हांव जेका लागून कोर्टान गेलोलो ते आयज पासून सेम प्रोसिजर चालू आहा. कांयच चेंज जावंक ना. 3 लाख जे म्हयन्यांक करप्शन जाता ते अजूनय चालू आहा. आनी आमच्या ACB ब्रांचाक, गोंयच्या ACच्या ब्रांचाक टायम ना. असल्यो केसी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक टायम ना. होम सेक्रेटरी आहा तेका तो बिजी आसतलो कित्यान, चीफ सेक्रेटरी आसतलो तो बिजी आसतलो. तो करप्शन जे चलता, आमी इतले आतां बोबाव चलता करप्शनान. तो बर्जाचो इश्यू जालो, 25 लोक मेले, करप्शनाक लागून मेले. करप्शन लोकांनी केला म्हणून मेले. सरपंच थिंगा पोवन भोंवता थिंगसरलो बिकॉज ऑफ करप्शन. आतां हे मोर वचपासून जाल्यार जस्टीस मेवना ना. खूंय वचपाचें आमी आतां. हे पोत्तून हांव कोर्टान वयतलो. आयज हांवें पोत्तून लेटर दिता हांकां, कोणाक ACB, asking for the status report of my FIR. So what is the use? What is the use of going to the courts and like officers like this are eating public fund? जे ऑफिसर जे बोसल्या थिंगा ते कोणाचे पगारार आहा, ते पब्लिकाच्या पगारार आहा. ते इसोल्ल्या दिसता. तेंचो बॉस आहा, तेंका बॉसाकूय सांगता हांव. तो SP आहा जावं तो होम मिनिस्टर आसा, तेच्या कंट्रोलान कांयच ना. हिंगा गोंयान कंट्रोलान कांयच ना. बिकॉज आय एम सेईंग, येस्टरडे हांवें व्हिडिओ पळयलो, हांव आसलोय थिंगा. इनफ इज इनफ नाव. इट इज गॉन आउट ऑफ द हँड. गोवा इज गोईंग आउट ऑफ द हँड. And I'm telling, I'm inverting this letter, and after this, if there is no action and nothing is happening in this, I will again approach the court and I will drag the chief secretary, the home minister and the home secretary also for not acting on this. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.